बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. ख्रिस्त ते मोगाच्या भावांनो आणि बहिणीनो, देवान मोरयेक दिल्ल्या स देण्यापैकी वर्तें देणें, वर्ती कृपा, वर्तें आशिर्वाद जावन आसा आपणाच्या पुताची आवय जावन तिका विंचून काडलेली. अशी मोरी जेजूची आवय, सोडूनदाराची आवय, देवाची आवय जावं पावली. कित्याक तिका देवाची आवय जावं विंचून काडली? देवान तिका कशें रचलें, कशें सांबाळलें, कशें तिका तयार केलें म्हणलें आज हाच्या विचारान आमी समजून घेवया. केन्ना आदाम येवेन देवाच्या उतराक विरोध जावन पाता केलें गी भुमी वैकुंठांत, तेन्ना सरस्परा देवान सैतानाचेर शिराप घालो, आदाम येवेक शिक्षा दिली. ह्या मूळ पथकाचें कारण जावन आदाम येवेच्या संततीक हरयेकल्या की आमकां तें पाताक आमचें जाता, मूळ पाताक जाता, ओरिजिनल सैमाचें पाताक जाता. आदाम येवेच्या पातकांत आमी वांटेली जाता अशें आमी बायबलांत वाचता, पवित्र ग्रंथांत वाचता. आमकां आमच्या जल्मांतच आमी पातकी जावन आसा म्हणून निजा की आदाम येवेच्या पातकांत आमी वांटेली जाता, आमकां तें सैमाचें पाताक जावं पावता. आदाम येवेच्या संततींत जल्मल्ल्या हर एकल्याक हें पाताक आसा. एकल्याक फकत एकल्या मात्र क्रिस्ता शिवाय एकल्याक मात्र तें पाताक नातल्लें, मोरयेक. मोरयेन पाप करत नासतना जल्मा सारकें देवान ताच्या काकुळटीन तिका राखलें. नई मोरयेच्या सक्तीन बगार क्रिस्ताच्या सल्वासावाच्या पुण्यान देवाच्या योजनांत मोरयेक सैमाच्या पाताक लागनासतना जल्मा सारकें सरस्वती देवान केलें. पाप ती गप समजत आसतनाच तिका पाप करत नासतना जल्माचें देव सरस्वती देवान केलें. हें तिची उडविकाय, देवाची एक प्रत्येक काकुळट, देवाची एक प्रत्येक कृपा. आनी देवानी कृपा ताका दिली क्रिस्ताच्या सोडवण्याच्या कामाचें फळ जावन. शिवाय आपणाचें हक्क ते मोरयेचें न्हय. मोरी पाप केता विने गर्भी सांबाळली. कित्याक देवान मोरयेक पाप कोता विने जल्माचें केलें म्हणलें सवाल. ती आवय येवेची संततींतल्यान जल्माली न्ही गी, ती काय सैमाचें पाताक आसा जंय आसलें न्ही गी, कित्याक देवान तें अशें केलें गी म्हणलें सवाल. देवाचें हर एक योजन संपूर्ण परफेक्ट. ताच्या पुता सोडूनदाराक जेजू क्रिस्ता संवसाराचो सोडूनदार म्हूण धाडटा आसतना त्या सोडूनदाराची वाट सरस्वरा बापान संपूर्ण तरान तयार केली. कित्याक मोरये आनी सैताना मदें दुस्मानकाय आसूंक जाय आसली. जर तर एका स्त्रियेंतय आनी सैतानांतय दुस्मानकाय आसा जाल्यार स्त्रियेंतय पाताक आसूंक नजो. केन्ना एका मनशांतय पाताक आसा गे तेन्ना ताका सैतानांतय दुस्मानकाय ना. कित्याक पाताक जावन आसा सैतानाचें योजन.
पात कविने जिनी गुरपेची जिनी जावन आसा सर्वेस्पराचें योजन. कोण पळय पातकान जियेता सैतानाच्या योजने प्रमाणे जियेता तो सैतानाचो दुस्मान न्ही. कोण पळय कुरपेन जियेता देवाच्या योजने प्रमाणे जियेता. मोरयेक सोडूनदराची देवाच्या क्लेस्पुताची आवय जावंक विसरून काडलेली आनी तिका विचित्र तरान देवान मांडून हाडलेलें. त्याच खातीर आमी वाचता उत्पत्ती ग्रंथाच्या 3ऱ्या अध्यायांत तो सर्वेस्परा देवान सोरपाक म्हळें अशें तुवें केलें देखून सर जानवरां आनी मनजाती मदें तूं शिराप पडलेलो जावं. तुज्या पोटाचेर तूं सत्तलोय आनी सगळ्या तुज्या जिवितांत धूळ तूं खातलोय. तुजे आनी स्त्रिये मदें तुजे संतती आनी तिचे संतती मदें दुस्मानकाय हांव घालतलो. तुजे आनी स्त्रिये मदें तुजे संतती आनी तिचे संतती मदें दुस्मानकाय हांव घालतलो आनी तिची संतत तुजे मोस्ता चेंचतली आनी तूं तिचे कोटेक कोंस मारतलोय. सर्वेस्परा देवान मोरये मदें आनी सैताना मदें दुस्मानकाय घाली. ही दुस्मानकाय मोरी जल्मातनाच सर्वेस्परा देवान घाली. अशें म्हळ्यार मोरी जल्मातनाच पातकाविने जल्माली. जर तर मोरी जल्मातना तिचे थंय पाताक आसलें त्या घडये पाताकाच्या घडयेक मोरी आनी सैताना मदें दुस्मानकाय आसली नातली. पूण सर्वेस्परान सांगलें तुजे मदें आनी स्त्रिये मदें दुस्मानकाय घालतलो म्हणून. सर्वेस्परान सांगलेली ती स्त्री जेजूची आवय, सोडूनदाराची आवय. देखून कितें सर्वेस्परान सांगलेलें तें उतार तुजे मदें आनी स्त्रिये मदें दुस्मानकाय घालतलो म्हणलें तें उतार सैतानाक आनी मोरयेक सरी जाता. म्हळ्यार सैताना मदें आनी मोरये मदें सर्वेस्पर दुस्मानकाय घालतलो म्हणून. हें आमकां ह्या देवाच्या उतरांत कळोवन येता. इतलेंच न्ही, तिच्या मदें तिच्या संतती मदें आनी सैतानाच्या संतती मदें दुस्मानकाय घालतलो म्हणून. तिची संतत जावन आसा जेजू क्रिस्त, तिची संतत जावन आसा कुरपेन जिवोवचे मनीस. सैतानाची संतत जावन आसा पातकान जियेतात. मोरये मदें मोरयेचे संतते मदें आनी एका पार्टीन सैतान आनी सैतानाच्या संतते मदें दुस्मानकाय घालतलो म्हणून सर्वेस्परान सांगलें. जर तर स्त्री आनी सैताना मदें दुस्मानकाय आसा जायत तर केन्नाच मोरये थंय पाताक आसूंक नजो आसलें. त्याच खातीर सर्वेस्परा देवान मोरयेक तिणें गर्भ समोवतानाच पातकाची सावळी तेचे थंय पोडान आसी तिका पाप कथा बिन गर्भ सांबाळ सारकें केलें. हें जावन आसा मुनशे कळाची वडवी गाय देवाच्या प्रत्येक काकुळटीन देवाचें योजन पातकाविने जिवोवचें योजन मोरये थंय जारी जालें. आनी तिच्या संतते मदें म्हणजे जेजू क्रिस्ता थंय आनी सैताना मदें जारी जालें. जेजू क्रिस्त थंय सैमाच्या पाताक नतरलें. देवाचें योजन तो जारी करता आसतना
कितले संक्षिप्त तरान तो पाळटा पळया. मोरयेक जोखीम आनी अन्नाच्या दुवेक अन्नाच्या कुसवांत गरबी समोवता आसतना देवाच्या विशेष काकुळटीन तिका तिच्या पातकाची सावळी पोडान अशें केली. कित्याक तिचो पोतू जेजू क्रिस्त तिच्या कुसवांत गरबी समोवंक आसलो. तिका ती तिच्या पुताची आवय जावंक आसली. देवान तिका पातकाच्या हर एक सावळेंत राखलें. तिच्या थंय पाताक नातलें. हे तिच्या ओडविकायेन न्हय, तिच्या सक्तीनी न्हय, तिच्या भक्तीनी न्हय, बागार देवाच्या काकुळटीन, देवाच्या विशेष मांडावळीन. देवाची मांडावळ जावन आसली मनशा कुळाची सोडवण. जेजू क्रिस्त ताच्या पुताचे संवसारांत येवचें येना. आनी कित्याक जेजू क्रिस्तान मोरये थंय एका स्त्रिये थंय जल्मोंक आसलें, स्त्रियेक पातका विनय देवान राखलें. तोच जेजू क्रिस्त सक्रामेंतान आमचे थंय येता. बाप्तिस्माचो सक्रामेंत घेतलेल्या वेळार सेंबाचे पाताक आमकां बोगसता. पूण आमची वैयक्तीक पातकां आसतात. आमी केल्लीं पातकां आसतात. आमी म्हळ्यार बाप्तिस्मा उपरांत आमच्या अस्कतकायेन आमी पातकां पडटा. हीं पातकां कुंभसारान आमकां बोगसतात. देवान कित्याक मोरयेक जेजूची आवय जावन विंचून काडलेलें, त्याच खातीर सैमाच्या पातकाचे सावळेंत देवान राखलें. तोच जेजू क्रिस्त, तोच सोडवणदार युकरिस्ताच्या सक्रामेंतांत आमचे थंय येता. ताका आमी स्विकार करता. पवित्र कुंभघरांत ताकाच आमी स्विकार करता. तर कशें आमचें कोशेड, आमचो आत्मो, आमची कूड क्रिस्ताचे येण्याक आमी नितळायन दवरी जाय म्हणलें एक सवाल. जर तर सर्वेस्परा देवान कित्याक मोरी ताच्या पुताची आवय जावंक आसली, कित्याक ताचो पूत तिच्या थंय जल्म घेवचो आसलो, मोरयेक पातकाचे सावळे विने, सेंबाच्या पातका विने सर्वेस्परा देवान राखलें. तोच जेजू क्रिस्त कुंभघराच्या सक्रामेंतांत, युकरिस्ताच्या सक्रामेंतांत आमचे थंय येता. मोरयेची देख घेवन, देवाचें योजन समजून आमी आमचो आत्मो, आमचो स्पिरीट, आमची कूड पातका विने राखचो आमचो कायदो जावन आसा. हें जावन आसा व्हडलें योजन देवाचें आमचे थंय आमी जारी करचें. हें आमी मोरयेचें थंय आमी देखूंक जाय, पळोवंक जाय आनी त्या प्रमाणे जिवंक आमी प्रयत्न करूंक जाय. जावं आमच्या चिंतनांनी, आमच्या आलोचनेंत, जावं आमच्या इच्छेंत, जावं आमच्या उतरांनी, जावं आमच्या दिश्टीन, जावं आमच्या समजणेन, जावं आमच्या विश्वाच्या खंयच्याय कर्तव्यांनी आमी पातकांत मेते जावचे न्हय. कित्याक आमचे थंय तोच सोडूनदार येवचो आसा. तो आमचे थंय आयलेल्या वेळार आमचे थंय वस्ती करता. हें जावन आसा पयलें लिसांव मोरयेताना आमी समजून घेवचें. मोरयेन कित्याक तिच्या जल्माच्या पयल्या घडयेतावन देवान तिका कुरपेन भरलेली, ही कुरपेची जिणी मोरये थंय वाडत आयली. कुरपेची जिणी वाडून येता. कशें एक जड लायिल्लें जीव जाता, वाडून येता, फुलां जातात, फळां जातात गी, तशेंच कुरपेची जिणी वाडून येता.
हे आमकां मोरयेच्या जिणेंत दिसून येता, संपूर्ण तरान दिसून येता. देवान तिका पातकाच्या कथा विने राखलें. देवान तिका पातकाच्या कथा विने राखता आसतना तिचो सहकार तेय नातलो. कित्याक ती गर्भी संभोवली मात्र तिका इच्छेन स्वा इच्छेन सहकार दिवंक तांकां नातलें. पूण ती कृपा तिचे थंय वाडोवन आयली, फुलोवन आयली, फळां बरी जाली. अशें जायत जाल्यार तिचे इच्छेचो तिचो सहकार देवाक गरज आसलो, पूण तिणें तो फाटीं केलो ना. पयल्या सुवातेर क्रिस्ताक आमी स्विकार करता आसतना कुंभगारांत ताका आमची जिणी कशी तयार करची ताका शिवच्या खातीर म्हणलें हें स्वता आमी मोरयेंतान शिकता. दुसरें कितें म्हळ्यार मोरयेंतय देवान कुरपो ओतली, कुरपेन तेणें जिये सारकें केलें. पूण मोरयेचो सहकार तिच्या जल्मांत हांवन मरता म्हणून सरेस्परा देवाक मेळ्ळो. त्याच खातीर आज बोडवो गब्रिएल बोडवो तिका दिश्टी पडलेल्या वेळार नमान कुरपेन भरलेले म्हणून तिका नमान केलें, मान दिलो. मोरी निजाकी कुरपेन भरलेली जावन आसली. हर एका घडये देवाचे इच्छे ती कल्ती मान घालतली. कित्याक ती देवाचे इच्छेक आपणाच्या जिणेंत कल्ती मान घालनासली, त्याच खातीर देवाचो शब्द तिचे थंय जिवन आसलो. देवाचो शब्द मोरये थंय जिवन आसलो. आनी वेळा काळाच्या प्रत्येक एका घडयेक तिचे थंय आसलो देवाचो शब्द मनशाचें रूप घेता, तिचेंच मांस आनी रगत स्विकार करता. कित्याक मोरयेन देवाच्या उतराक कल्ती मान घाली. देवाचो शब्द मोरये थंय मनशेचें रूप घेता आसतना तो शब्द जिवन आसलो. मोरी देवाच्या शब्दाक काल जावन आसली. संपूर्ण तरान संक्षिप्त तरान ती काल जावन आसली. ती इतली काल जावन आसली की त्याच तिचे थंय जिवनच्या देवाच्या शब्दान मनशाचें सैम घेतलें, मनशाचें रूप घेतलें आनी तें सैम मोरयेच्या रक्ता मांसान ताणें घेतलें. तर मोरयेची देख घेवन देवान आमकां दिल्ली कृपा दिल्लो तसो एकच पूत पळयत कुंभगारांत ताच्या पुता जेजू क्रिस्त आमी घेता. आमचे थंय जिये सारकें वाडा सारकें करचो आमचो कायदो जावन आसा. देवाच्या शब्दाक देवाच्या कृपेक मोरयेन सहकार दिलो आनी ती कृपेन भरली. न्हयच तिका आवय जावंक आसलेल्या वेळार बगार आपणाच्या सगळ्या जिणयेंत मोरयेन देवाच्या कृपेक देवाच्या शब्दाक देवाचे इच्छेक सहकार दिलो. ही जावन आसा व्हडवी गाय मोरयेची. आमी तर मोरयेचीं भुरगीं तिका मान दिवचो मात्र न्ही, तिची फेस्तां करची मात्र न्ही, तिच्या इमाजी फुलां घालची मात्र न्ही, बघा तिची देख घेवन देवाच्या शब्दाक देवाच्या इच्छेक आमी सहकार दिवचो. मोरयेन देवाच्या शब्दाक सहकार दिता आसतना जायते ससुजे कश्ट ससुजे पडले. सिमेयोनान तिका सांगलेल्या प्रमाणे एक तालवार तिचे काळीज फापसितली म्हणून तशेंच तिका घडलें. जाल्यार तिणें देवाक दिवच्या सहकार दिवच्या फाटीं सरोना. ताच्या उतराक ती कल्तीमान जाली. आमी मोरयेचीं भुरगीं जावन आसा. तर मोरये आमच्या मायेची देख घेवन आमी देवाच्या उतराक देवाच्या इच्छेक सहकार दिवचो.
आमी पातकविने जल म्हणून जाल्यारय देवाच्या कृपेन पातकविने आमकां जिवंक जाता. पातकविने आमी मरा जाय, सत्सांची जिणी जोडी जाय म्हणून सुरेस्पराची खुशी, आमच्या देव आवयची खुशी तीच आमकां फावो जावन दी. आमेन. वंदन तुका बेसावाम चेरगाल वळय कुर्पेज वेंगे तुझ्या सदा सांभाळ दवर. बेसावाम चेरगाल वळय कुर्पेज वेंगे तुझ्या सदा सांभाळ दवर. Jesu barka naman tuka, Jesu barka वंदन तुका बेसावाम चेरगाल वळय कुर्पेज वेंगे तुझ्या सदा सांभाळ दवर. बेसावाम चेरगाल वळय कुर्पेज वेंगे तुझ्या सदा सांभाळ दवर. दिवपोन सांडून आयलो या संवसारी मनशारूप घेतली मोरयेद्वारी. पातकान बुडलेल्या तुझे परजे